तर हांव वचपाक रेडी आहा पळय इलेक्शनाच्या फिल्डान पॉलिटिक्साच्या फिल्डान 1986 हांव सुरवात इलेक्ट जालो ना जालो दॅट डजंट मॅटर इट इज अ सोशल वर्क कंटिन्युअस प्रोसेस हांवें पडला एकदां दोनदां पडला येयला हांव घेवन बसना कारण हांव लोकांची सेवा करता लोकांची सेवा करपाची इच्छा आनी करीता तूं पेपराक कितें दिलें आतां तुवें कितें दिलें कांय फरक जायना गेल्या इलेक्शनाक म्हाका दिसता मिडिया सगळी म्हाज्या एगेन्सूच आसली कितेंय बरयताली पण हांव येयलो 2000 वता लक्षात येयलें सोशल मिडिया एगेन्स्ट 2000 वता पण तुजो वावर आहा केल्लो तुवें अरे म्हाका भुरगेपणानूच करता मरे 30 वर्सां जालीं म्हाका वावर आनी कसो करूंक जाय प्रत्येक जण मतदारसंघाच्या समोर आहा तर ह्या फावटीची तयारी कशी आसा तुमची ह्या फावटीची से हांव जे पक्षान आहा भारतीय जनता पक्षान हे सदांच काम चालू इलेक्शन आसूं नासूं पक्ष वयर हायकमांडा वचून काम चालूच आसता लोकां कडेन संपर्क दिवपाचें काम करीत आसता ते फीडबॅक घेत आसता आनी तें काम चालू पण नवे लिडर BJPचे तुमचे पक्षातले थिंगा तयार जाता तुमकां सी हांव पळय येयला म्हाजे पयलीं बाप पळय जावं भाव बीन कोण नासलो आनी कोण आसलो तो पडोवंक जाय आनी हांव येवंक जाय म्हणून हांवें प्रयत्न केला तर हांव पडोवंक जाय म्हणून आनी कोण येतालेच एक दोग जाण प्रत्येकाक इच्छा आसता सर आतां म्हाका तुज्या घरान तुज्या 4 भावान तूं लगीन जालें म्हाका भावांनी लगीन जावचें न्हू जावपूच जाय कितें प्रॉब्लम आहा